मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. 2.5 कोटींचो लिकेज जाल्लो बांद चिखलात पुरवपी खळुल्यो आनी कड्डम जाल्ले स्विस गेटीक लागून कुंडयचे शेतकार फुर्योज. जो मेरेन जाग्यार घालिनात शेतकारांचे प्रस्न तो मेरेन मानशेची करू नाकात पावणी, सांगले मामलेदाराक. दिवचले सेतू संगम लागसरच्या जंक्शनार ना साइन बोर्ड. येरादारी करप्यांचो घुसपा गोंधळ. गंभीरपणान घेयात विषय मागतात दिवचलकार. या सप्तकात अनुभवपाक मेळटले सुखदिने आनी थंडसाण हाडपी हवामान. फुडल्या सप्तकात तापमानात जाव येता चढ उतार. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 2.5 कोटींचो लिकेज जाल्लो बांद चिखलाक लागून पुरवपी खळयो आनी कोसळपी स्विस गेट जो मेरेन परत बांदून वा दुरुस्त करून दिनात तो मेरेन मानशेची पावणी करची न्हू. कुंडयच्या चिखलपायन खाजन टेनंट असोसिएशनान मागला. शेतांकडेन आडनदर करून इंडस्ट्रियलिस्टांची भर करपाक शेतां पडंग दवरून जमनी विकपाचो सरकाराचो हेत आशिल्ल्याची खार टिकाई शेतकारांनी केल्या. टेंडर दितना कोण टेंडर दिता ते ऑफिसर असता ते सर्वे कित्याक करिना बाबा खंय पावलो तुजें. आमी एका तेका करूंक शकना. तुमी येवन पळोवपाक जाय कितें जालां. नंतर तुमी रिपोर्ट दिवपाचो न्ही. ते मिनिस्टर येयले उद्घाटन केले गेले दिले कॉन्ट्रॅक्ट काडून आनी हें कितें करपाचें. शेतकार जगतले कशे. 5 वर्स जाले. पयली गोश्ट म्हळ्यार कितें शेतांत काम करून तेंचे हेल्थ बरें उरतालें. आतां ते जाले बेकार. आतां लोकां कडेन सगळे भायले हाडून काम करचें पडटलें. आनी तेवूय म्हाका दिसना इतले झाडां पळय जाल्या त्यो आनी गव्हर्मेंट इतलें सोदता. तुमी शेत सोडटा मरे मागीर आमी थंय आनी कितें करतात. कितें गव्हर्मेंटाक तीच पॉलिसी आनी तांकां कितें तरी हाडटले अदानी अंबानी सारकोलो आनी हें दितले काडून. हेजे पयले कडेन कांय जावपा ना. आमचें अशेंच उरतलें म्हणून आमी एकूच ठराव घेतला की मानशेची पावणी म्हणटी नाका. कुंडयचे चिखलपायण मानशेची पावणी जावपाची आसली. तशें नोटीस मामलेदारान टेनंट असोसिएशनाक धाडी दिली. पूण बान आसूं मानस खळवल्यो सगळ्यांचीच अवतिकाय जाल्या. कंत्राटदार आपलें काम अर्दकोटे सोडून गेलो तो परत आयलोच ना. शेतांत खारें उदक वता. कुंडयच्यान येवपी उदक आडवता. कागाळी आनी विनवण्यो करूनय सरकार दखल घेना. देखून सगळे शेतकारांनी मेळून थाराव घेतलो जो मेरेन ह्यो गजाली सरकार जाग्यार घालिना तो मेरेन पावणी करची न्हू. आयकात थळाव्या शेतकारांक. जे पयलो आमी 15 तारखेक संडे दिसा एक मिटींग घेतलेली. ते मिटींगेक आमचे 39 लोक आमचे हांगसर फार्मर्स प्रेजेंट आशिल्ले. सगळ्यांनी आमकां एक असो विशय मांडले. 1-2-3 विशय आसा जे तेंच्यांनी फुडें दवरले की आमची जी मानस आसा ती अत्यंत म्हणजे सामकीच पोळी मोडल्या. सगळी मानस पिड्यार जाल्या. तशीच जो मानशेचो कॉन्क्रिटाचो हें आसा स्ट्रक्चर आहा सबंद डॅमेज जाल्लें आहा. सबंद पिड्यार जाल्लें आहा आनी तें कोसळत आसा. दुसरी गजाल जाल्ली म्हणजे ती बांदाची. आमचो 2.5 कोटीचो जो बांदलेलो आहा कॉन्ट्रॅक्टरान गव्हर्मेंटा थ्रू. सो तो बांद एक 150 मिनट सुमार भरपूर लिकेज जाता आनी जवळ जवळ 2-3 फळ्यांचे सुमार उदक तितून येता. आमी हे 2-4 गजाली ज्यो ही बांदाची गजाल जी आहा ती एवरी टायम हायलायट केल्ली आसा हेचे फुडल्यान मिडिया फुडल्यान गव्हर्मेंटा फुडल्यान सगळ्यांक लेटरां करून पावयल्ली आसा. पूण तेंची कांयच हांगसर एक्शन जाल्ली ना आयज मेरेन. कारण कॉन्ट्रॅक्टरान जे पावसाच्या रेनी सिजनाच्या दिसा पळय तो बंद करून गेल्लो आपणाचें काम म्हणजे ब्रेक घेतलेलो. तेजे उपरांत तो हांगसर आनी केन्ना पांय दवरलेलो ना तेणें. सो तो 150 मिटरचो जो एक पॅच आसा तो फूल व्हांवता. सो तो एक विशय काडलेलो. आनी तिसरी गजाल म्हणजे ती आमची ज्यो मेन ज्यो खळी आसा त्यो आमच्यो सबंद मडान पुरवल्या. चिकोल भरोन त्यो पुरवल्ल्यो आसा आनी पावसान ते सबंद फ्लडीड जाता आनी सगळे हांगसर उदक सगळे शेतांनी पावता. सो 3 गजाली ज्यो आसा त्यो विशय आमच्या शेतकारांनी मांडलेले आसा ते. आनी ते विशयाचेर सगळ्या लोकांनी आमच्या शेतकारांनी डिस्कशन करून तेजेर एक रेजोल्युशन घेतलें की हे 3 गजाली जो मेरेन सॉर्ट आउट जायना तो मेरेन मामलेदारान हे स्विस गेटीचे ऑप्शन करपाचें ना म्हणून. सो ह्यो जेन्ना कंप्लीट जातल्यो ह्यो क्लियर जातल्यो जेन्ना ज्यो 3 गजाली तेजे उपरांत मामलेदारान जो गव्हर्मेंट सेक्टरान हांगसर येवन आमचे स्विस गेटीचे ऑप्शन करचें. जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं आमची इतले शेतकार बेकार पडल्या. पयले म्हणजे ते पोटा लागूनय पडल्यात आनी कितें अन्न खातले आशिल्लीं गांवठी तांदूळ
ते बंद जाल्या. शेतकार गोरवांक तण मेळना. ही जाली लोकांची भूक. आनी 5 वर्स जाली हे मानस म्हणल्यार खंयचो बांद म्हणल्यार हितूंकूच गेला. जवळ जवळ सगळे जोडून मानशे पावणी कितें जाता आमी पोटे सगळे करून पळयली. पूण पयसो जवळ जवळ 95 लाख रुपये सुद्दां मानशेक आनी बाना काबार जाले. तेन्ना आमी ठराव घेतलो हे फुडें मानस सारकी जाले ज्या बांदून गव्हर्मेंटान दिवची आनी आमच्यो ज्यो खडयो बुडयल्यात त्यो काडून दिवच्यो. ताजे नंतर मानशेची पावणी करची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि ओमकार देशप्रभू. सिद्दीकी पळून वचपाक सरकार न्हय पुलिसांचे घाळपणच जबाबदार. भाजपाच्या गोंय प्रदेशाध्यक्षान सांगले. जाल्यार दुसरे वटेन सरकारी नोकऱ्यांचे स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग स्कॅम, सुलेमान सिद्दीकीक पळून वचपाक पुलीस दळांची मजत अशा गजालींचो निषेध करपाक काँग्रेसवाले आयज सीएमाच्या सरकारी बंगल्यार मोर्चा घेवन गेले. पुलिसांनी काँग्रेस फुडाऱ्यांक उखलून व्हरत आंदोलन मोडपाचो यत्न केलो. आज देखोगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर टूटा है, गिरा है, इसे पता चल रहा है एकदम 0% के लिए ये सरकार नहीं है. जब जब सीएम आज आम्ही पहिले प्रमोद सावंताचे सरकार ज्याची त्याची सगळे काळे कारनामे बाहेर करतात. ये आज हम देख रहे हैं कि प्रमोद सावंत की सरकार सुलेमान सिद्दीकीचं सरकार आहे. सुलेमान सिद्दीकीचं सरकार. सरकारी नोकऱ्यांचे स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग, सुलेमान सिद्दीकी पोलिसांचे मजतीन पळून वचपाची घडणूक, ताणें भाजपाच्या फुडाऱ्यांचें नांव घेवप अशा गजालींनी सध्या गोंयांत भाजप सरकार चर्चेचो विशय जावन रावला. विरोधक खवळ्यात. काँग्रेसीन ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून निशेध आंदोलन केलें. तेच बरोबर भाजपान घटनेचो शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केल्ल्या वक्तव्याचो निशेध केलो. ज्या तरेन ह्या सरकाराची लँड कन्वर्जन चालू आसा, म्हणजे ग्रीन बेल्ट आसा तो हे सेटलमेंट करता. नॉर्मली रिजनल प्लॅन हो प्रत्येक राज्यात आसता. तेजे वयल्यान प्लॅन करतात आनी तेजे वयल्यान कितली जमीन रिलीज करप, डेव्हलपमेंटाक कितली जमनीची गरज आसा ह्या पयलीं पळयता. पूण हांगा पळयलें जाल्यार रिजनल प्लॅन काडून कुशीक दवरला आनी थंय लँड कन्वर्जनाचो फक्त एक धंदो करून सुरू आसा. आनी हेका फक्त विश्वजीत राणे एकलोच जबाबदार ना, हेका मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार आसा जितलो विश्वजीत राणे आसा. आयज आठवड्याक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाता. हाका रुल्स ना, म्हणजे तांकां दिसली आमची जमीन करता वेगळी वेगळी सेक्शन आसल्या, ह्या सेक्शना अंडर ते जमीन कन्वर्ट करतात. म्हाका दिसता मुखाल्ल्या जनरेशनाक गोंय हें उरपाना. ज्या तरेन गोंय काबार जावपाक लागलां, आमची जी एक आयडेंटिटी आसा ती काबार वयतली. आनी त्या खातीर जमीन राखपाची, जमीन प्रोटेक्ट करपाची आसा. राजन घाटीन हो जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं हो इशू घेतलेलो आनी ह्या इशू घेवन ताणें प्रोटेस्टूय कितल्यात केल्ले. तेन्नाच्यान हो इशू चालू आसा. आनी आयज जो रिजनल प्लॅन आमकां आसपाक जाय आशिल्लो, रिजनल प्लॅन पयलीं येवपाची गरज आसा. जर आयज फायट जावपाक जाय ज्या तरेन लँड कन्वर्शन जाता, त्या खातीर पयलीं रिजनल प्लॅन हाडपाक जाय. रिजनल प्लॅनाक आमकां कितली जमीन जाय मुखार 10 वर्सांक ती एकदां रिलीज करपाची. परत परत जमीन रिलीज करप ना डेव्हलपमेंटाक, नाजाल्यार हें गोंय उरचें ना. ह्या खातीर एक व्हडली जबाबदारी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्किटेक्ट ताका म्हणटा आनी सोशल जस्टिसाचो चॅम्पियन, ताजे बद्दल अशी भाशा वापरप, हाजे वयल्यान बीजेपीच्या लिडराची मायंडसेट कळटा, मानसिकता कळटा. त्या गजालीचो आमी काल निशेध केला. ताणें अजून पर्यंत त्या गजालीची चूक मागूंक ना. आमी ताचो राजिनामोय मागला आनी असल्या गजालींचेर म्हाका दिसता ताची दखल घेवन फॉर इन्सल्टींग अ नॅशनल लिडर ताचेर एफआयआर जावपाक जाय. अशें कोण इनिशिएटीव घेतले काँग्रेस फायल करपाक? आमी प्रोटेस्ट केला काल ऑलरेडी. इवन सेंट्रल लेवलाचेर प्रोटेस्ट चालू आसा, स्टेटांनी प्रोटेस्ट केला.
दुसरे वटेन गोंय भाजपान पत्रकार परिशद घेवन भाजपान सांगलें सिद्दीकी सुलेमान खान गुन्यांव फाट्यांचे कस्टडींतल्यान पळून गेलो ताका सरकारनी पुलिसूच 100% जापसालदार. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेख तानावडेन सांगलें. ऐकात. पळून गेला ही चूकच होती, कारण ते लॅब्स जे आहे ते पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आलं, कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार आल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट सरकारावर येते, पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कोणीतरी एक काँग्रेस की कोणीतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. म्हणजे मला वाटतं ह्यानेच कुठे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतो आहे ना. त्याने पळून गेला हे चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली, आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटनं शोधून काढायला पाहिजे. असं होता कामा नये. तुझ्या कोठडीतून गेला कसा त्यामुळे तो एकटा कोणतरी आहे त्याच्यामध्ये आणि एकट्याकडे चावी तुम्ही कशी ठेवली, वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. सरकार प्रत्येकाला राखायला बसणार तिकडे. चूक पोलीस डिपार्टमेंटाची आहे, सगळं बरोबर. म्हणून म्हटलं ना मी की चूक जी आहे पोलीस डिपार्टमेंटची 100% चूक आहे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचले सेतू संगमा लागसरच्या जंक्शनार सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान हे जंक्शन अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागला. सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांचो घुसपागोंदळ जाता. संबंधित विभागान बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळोवयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. कंजेशन जे आहा ट्रॅफिकाचे ते खूपशे मोठ्या प्रमाणात वाडला. त्याचो एक म्हणल्यार हांगासर आमी पळयतात की सेतू संगम आसा तो जंक्शन एक रोड जो आसा तो हांगांतल्यान येता IDCंतल्यान. तसोच हांगा 2 पूल आसा, एक वचपाक आनी एक जे सांखळे वडेन वचपी लोक आसा तांकां एक वन वे. दोनी पूल जे वन वे आसा, एक बिचोले वचपी एक सांखळे सायडीक वचपी जे म्हापसांतल्यान हांगा येता सांखळे वचपी, आनी सांखळेच्यान बिचोले वचपी तांकां दुसरो पूल आसा. पूण हांगासर अशें दिसता की एक जे जंक्शन आहा ते सामकें कंजेस्टेड अशें जाल्लें आसा. जेन्ना भायले कर्नाटकाचे तशेंच दुसऱ्या स्टेटींतले लोक हांगा जेन्ना येतात तेन्ना तांकां तो रस्तोच कळना आनी ते सामके सरळ दुसऱ्या ज्या भितर येवपी जो पूल आसा थंयच्यान वन वेनसून भितर सरतात आनी थंय फुडें जंक्शनाचेर मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. खुबश्या वेळार आमी दाखयल्लें की हे जंक्शन सामकें धोकादायक अशें जाल्लें आसा आनी हांगासर एक्सिडंट हो जावपाकूच शकता. आनी जे मोठे ट्रक येतात तांकां एक हांगा टर्न येना फुडें, म्हणूनच ते दुसऱ्या हितून वतात. पूण अशें जावंक जायना. हांगासर जो बोर्ड आसा वन वे म्हणून दाखयला ते सामकें बारीक आसा. थंयसर मोठे बोर्ड घालपाक जाय आनी ते क्लिनूय ना. तेजे वयरसून अशें दिसता की लोकांक ते कळना भायल्यांक येता. तर लोकल लोक आसा तांकां खबर आसा की खंयच्यान वचपाचें, पूण जे भायले लोक येता तांकां सामकेंच ते कळना. आनी अशें जर जालें जाल्यार एक मोठो एक्सिडंट हातून पर्यंत जावंक ना पूण फुडें जावपाची शक्यता आसा. त्या खातीर म्युन्सिपाल्टी धर ट्रॅफिक पुलीस हांच्यांनी दखल घेवन हांगासर जे बोर्ड आसा वन वेचे लायल्ले आसा क्रॉस ते सारके करपाक जाय आनी मोठो एक बोर्ड फुडें घालपाक जाय पुलाचेर, ज्या पूल वन वे म्हणून दाखयता थंयसर, आनी जे येयन आसा थंयसरूच दाखोवपाक जाय. पूण अशें ना की लोकांक खंयच्या खंय हांगासर हे सायन बोर्ड्स घातलेल्या कारणान हांगासर जे कंजेशन आहा ते दिसान दीस वाडटा. आनी आतां आमी पळयता की हांगासर जे पार्किंगूय जाल्ले व्हडल्या ट्रकांचे तेजे बी ऑब्स्ट्रक्शन हांगा जाता ट्रॅफिकाक, ते बी कमी करपा खातीर बेगींतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी पावलां उबारपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. पणजे सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल चालू आसा. कलाकारांचे कलेक मेळिल्ली ही एक आंतरराष्ट्रीय माची. प्रतिभा ठसठसून भरिल्ल्या कलाकारांच्या आविष्काराक बरी माची मेळटा. कितल्याशाच कलाकृतींचो आस्पाव ह्या फेस्टिवलात आसा. पळोवयात सेरेंडिपिटींतल्यो मोनेळ घालपी कांय कलाकृती.
So hello everyone, my name is Siddharth Soni and I am one of the volunteers working here. And as you can see, this room is the artist's name is Ala Yunus. She is from Jordan, and this is the interactive workshop she has designed for everyone to join. It is like anyone can join in, like it will be into multiple groups, so anyone can join in the workshop and they can make their own version of playgrounds. Hi, my name is Kavita. I work with the Beena Punjani Hair Studio. So the concept is called Nafratan Parva. So you have to get an object which you hate the most and write about it and submit it. So Nafrat is hate, Parva is care. So after submitting, you can get a makeover done or haircut, beard trim, braiding, anything. Hi, my name is Shivangi. I am here at the Serendipity Art Festival. I am a painter and I'm here along with two other artists. We are creating a live mural or a live graffiti piece that represents our experiences. We are persons with disabilities, and we also come from the LGBTQ community. Those are two intersections that often are excluded from many spaces. We are rejected. We face a lot of inaccessibility, and this mural is representing that rage, that anger that we feel due to the inaccessibility and exclusion. We are doing a piece here to express the rage that has been bottled up inside, dealing with having to fight every single day for our existence. And the millions and millions of battles we fight, like from the moment we wake up till we go to bed. Yeah, I feel great. I feel like it's a great opportunity, and most people do not give spaces to disabled people like us. So I'm really grateful for this opportunity. Yeah. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हो सप्तक थंड वतलो. सूख देणे आनी थंडसाण हाडपी हवामान अनुभवपाक मेळटले. फुडल्या सप्तकात तापमानात मातसो चढ उतार जाव येता. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडल्या 5 दिसांत IMDचो कसलोच खासा अलर्ट ना. आयतारा सकाळ आणि सांज वेळार दाट धुके पडटले. प्रवाशांनी सादूरतायेन गाडी चलोवची, IMDन सल्लो दिला. दनपारां मळब नितळ आशिल्ल्यान कांय प्रमाणात उष्णताय जाणवतली. देखून लोकांक हायड्रेटेड रावपाची सुचोवणी दिल्या. सांजे परतून धुके आणि थंडसाण येतली. सप्तकाच्या शेवटाक चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानान थंडसाण. फुडले 5 दीस नितळ मळब. कांय सुवातांनी घोळटले थंड वारे. सकाळ आणि सांज दाट दव आणि धुके. प्रवाशांक सादूरतायेन गाडयो चलोवपाची सुचोवणी. आयतारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.